नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। दनपारच्या ह्या मुखेल खबरांक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। म्हारगायेन गोंयकारांची कमर उडयल्या मोडून पेट्रोल डिझेला सयत दूध नुस्तें धरून सगळ्याच जिणे गरजेच्या वस्तूंची जाली दरवाड। वेर्णा मुरगांव राष्ट्रीय महामार्गाचेर साचल्यात कोयराच्यो राशी। कोयर उडोवप्या सयत बेशिस्त पार्किंगाचेर करात खर कारवाय, थळाव्या लोकांची मागणी। रमजान सुरू जाल्ल्यान दिवचलच्या मुस्लीम भावां मदीं पातळ्ळा उमेदीचे ल्हार। नमाज आनी हेर धार्मीक कार्यावळींनी उमेदीन जातात वांटेकार। संरक्षण वंटीचे काम करतना वास्कोच्या कब्रस्तानांतल्या थडग्यांचे जाले लुकसाण। कामाची वासपूस करपाची मुस्लीम भावांची पुलिसांकडे मागणी। लोकांच्या काळजांतल्यान वाट काडीत श्रीवल्ली पावले कोंकणीत। गोंयच्या साईनाथ गांवकर आनी लक्ष्मण नायकान गायला हे पद कोंकणीत। उदकाची बिलां करात उणी। सावर्डेच्या लोकांनी भौशीक बांदकाम खात्याचेर काडलो मोर्चा। आता खबरो सविस्तरात। भाजपाच्या डबल इंजिन सरकारान सत्तेची सुत्रां हातींत घेवन 5 दीस जाल्यात। ह्या 5 दिसांत म्हारगाय तेंगशेर पावली। सोपूत विधीच्या कांय दिसां आदीं नियंत्रणांत आशिल्ले इंधनाचें मोल आतां हिसपा भायर वाडिल्ल्याचें दिसून येता। भाजी आनी नुस्त्या वांगडाच दुधाचे दरूय बरेच वाडिल्ल्यान साधारण गोंयकार त्रासांत पडिल्ल्याचे दिसून येता। देखून गरमेन आदींच तापिल्ल्या गोंयकारांक आतां म्हारगायेची धग सोंसची पडटली। पेट्रोलाचे मोल 105 रुपयांचेर पावला। फाटल्या 10 दिसांत लिटरा आड वट्ट 8 रुपयांनी दरवाड जाल्ल्याचे पळोवपाक मेळटा। दुसरे वटेन दुधाची दरवाडय निश्चित आसा। लिटरा आड 4 रुपया वाडोवपाचो निर्णय गोवा डेरीन घेतला। तातूंतच आतां गोंयचे जनतेक 20 दरवाडीचो शॉक बसपाचो आसा। वीज नियमन आयोगान 8% दरवाडीक मान्यताय दिल्या। सरकार कांय दिसां भितरच हे विशीं अधिसुचोवणी काडपाचो आसा। वाडटे म्हारगायेन साधारण नागरिकांसयत मध्यम वर्गीयांची कमार मोडून उडयल्या। Actually, it has put a more burden for the middle class and every person. Like the cost of living is very going high, and it has added more burden on everybody's life. Day-to-day expenses are also getting high. Petrol is, as you know, is going up very fast. And diesel. With petrol and diesel everything increased. That means each and every essential commodity price has been increased. This is the worst thing. Almost everything has been increased. Vegetables, fruits. Nowadays, single commodity we can say. Everything. ₹10 एक मिरची कॅप्सिकम मागीर तांदूळ हा 30 सांगता आमचो लोक रोयना भाजी म्हणून भायले येता भाजयो आनी तांकां जाय त्यो रेटी काडटा तेंचे रात जाला सारके भायल्या लोकांचे। हे वाडटे दरवाडी आड काँग्रेसी सयत आम आदमी पार्टी आनी कम्युनिस्ट पक्षानय सरकाराचो खर निशेध केला। सगळ्याच विरोधी पक्षांनी हे म्हारगाये खातीर सरकाराक जापसालदार धरला। जे रिजल्ट जाले लोकांक परत महागाई भितर लोकांनी तांकां मॅन्डेट केलें म्हणून ताणें म्हणपाचें आमी 50 रुपया कमी करता, गॅस सिलिंडर कमी करता, थँक्यू म्हणपा लोकांक। डिझेल पेट्रोल आमी 10 रुपया कमी करता, ताचे वाट्याचे 50 रुपया गॅस सिलिंडराचे वाट्याचे खंय वतले रे तूं? बायलांची बरी बायलांक आनी दोळ्यांतल्यान तुका येत न्ही गॅस हे करता। लोकांक आमच्या गोंयकाराक फटयल्लो काय कितें? मॅनिफेस्टो काडिल्लो तेमी इलेक्शनाचो 3 सिलिंडर फ्री दितले म्हणून। आमी तेन्नाय बोवाळ घालताले, तेन्नाय लोकांक सांगताले हे 3 सिलिंडर दाखोवन 5 सिलिंडराचे पयशे तुमचे कडल्यान घेतले म्हणून। तुम्ही हे विचारले की ते सांगताले की आमी तुमकां म्हारगाय काबार करतले म्हणून। आयज फाटली 10 वर्सां जाली म्हारगाय वाडत आसा। ते एक वाटेन सिलिंडराचे कनेक्शन फ्री दिता आनी दुसऱ्या वाटेन सिलिंडराचे पयशे वाडयता। दुसरे वटेन सावंत सरकाराच्या पहिल्याच कॅबिनेटान गोंयकारांक 3 घरगुती सिलिंडर मोफत दिवपाचो निर्णय घेतला। पूण सद्याक तर ही येवजण कागदाचेरूच आसा। देखून हे सिलिंडर केन्ना मेळटले हो प्रस्नूच आसा।
हे सगळे प्रश्न विचारात घेतले जाल्यार खाते वाटप जाल्या उपरांत आता तरी सरकारान सादारण गोंयकारांचे प्रश्न सुटावे करपा खातीर फुडाकार घेवचो अशी मागणी जावपाक लागल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वेर्णा ते मुरगांव बंदरा मेरेन राष्ट्रीय महामार्गाचे कुशीक कोयराच्यो राशी साचून रावल्यात. वास्को, वर्णापुरी, गांधीनगर वाठारात कोयराच्यो राशी साचून राविल्ल्यान घाणी पडल्यात. कोयर उडोवप्यांचेर तशेंच बेशिस्त पार्किंगेचेर कारवाय करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केला. वेर्णा ते मुरगांव बंदरा मेरेन पुराय जाल्ल्या राष्ट्रीय महामार्गाक लागून म्हालाच्या ट्रका सयत हेर गाड्यांची पार्किंगेची बरी सोय जाल्या, पूण दाबोळी विमानतळ, वास्को शांतीनगर, मंगूर हिल, वर्णापुरी, गांधीनगर वाठारात बेशिस्त पार्किंग पळोवपाक मेळटा. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तशेंच वाहतूक पुलिशन हाचेर कारवाय करपाची मागणी जायत आसा. रमजान म्हयनो म्हटल्यार मुस्लीम भावांचो पवित्र सण. आयतारा सुरू जाल्ल्या रमजान म्हयन्या निमतान दिवचल शारांतल्या मुस्लीम भावां मदीं उमेदीचे ल्हार फाकला. मुस्लीम भाव व्हडा उमेदीन आनी परंपरे प्रमाण हो म्हयनो पाळटात. तांच्यांनी नेमान उपवास धरपाक सुरवात केला. मुस्लीम भाव मशिदींनी एकठांय येवन नमाज आनी हेर धर्मीक कार्यावळींनी उमेदींनी वांटेकार जातात. म्हयनोभर ते फांतोडेच्यान कडक उपास पाळटात. सूर्य मावळ्या उपरांत सांजे ते मशिदींनी एकठांय बसून उपास सोडटात. दिवचलचे दरुल उलूम नूर ए मोहम्मदी मशिदी सयत हेर मशिदींनी हे चित्र सद्याक पळोवपाक मेळटा. दरुल उलूम नूर ए मोहम्मदी मशिदीचे एक वांगडी रऊफ खान पठाण हांणी हे पवित्र रमजान म्हयन्याविशीं अधिक माहिती दिली. ये रमज़ान बड़े रहमतों वाला होता है, बड़े अज़मतों वाला होता है. पूरे साल में इस रमज़ान का हम इंतज़ार करते रहते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आ गया और आज पहला दिन है. हदीस और कुरान के मुताबिक रमज़ान में हर नेकी की जगह 70 नेकियां दी जाती हैं. अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए बड़े कसीर इसके तादाद में जो है लोग इबादत करते हैं. लोग रोज़ादारों को रोज़ा खुलवाने के लिए इमदाद करते हैं. इसी तरह से दारुल उलूम नूर मोहम्मद में हर साल यहाँ पे अफ्तारी का इंतज़ाम किया जाता है. यहाँ के लोग अफ्तारी के लिए बाकायदा ताउन करते हैं और उसका जो है यहाँ पे हमारी जो जॉइंट कमेटी है, जॉइंट कमेटी और साथ में मेन कमेटी का सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे अफ्तारी का इंतजाम करते हैं. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. संरक्षण वणटीचे काम चालू असताना रेल्वेच्या कॉन्ट्रॅक्टरान वास्कोच्या कब्रस्तानांतल्या थडग्यांचे लुकसाण केल्ल्यान वातावरण बरेच तापले. कब्रस्तानात प्रार्थना करपाक गेल्ल्या एका मनशान हो प्रकार पळयलो आनी ताचो व्हिडिओ काडलो. ह्या प्रकाराची खबर कळटकीच मुस्लीम भावांचो एक पंगड घडणूक थळार पावलो. ह्या कामाची वासपूस करपाची मागणी तांणी वास्को पुलिशे कडेन केल्या. ह्या विशीं पुलीस आनी रेल्वेचे अधिकारी संयुक्त पळोवणी करपाचे आसात. ह्या वेळार वास्कोचे आमदार दाजी साळकर आनी आदले आमदार तशेंच राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे गोंय मुखेली जुजे फिलिप डिसोजा हाजीर रावतले. गोंयकारांक भुलोवपी श्रीवल्ली आता कोंकणीत आयला. संगीत क्षेत्रात वेगवेगळ्या तरेन श्रीवल्ली ह्या पदाचे अनुसर्जन जाल्ले पळोवपाक मेळटा. मूळ तेलुगू भाशेंतलें हें गीत पुष्पा नांवाच्या फिल्मांत आस्पावता आनी ह्या पदाचें हिंदी वर्जन पुराय भारतभर गाजला. भारत भोवभाशीक देश आशिल्ल्यान लोकांनी आपापल्या भाशांनी हें पद घोळून घेतले आनी लोकांच्या काळजांतल्यान आपली वाट काडीत आतां श्रीवल्ली कोंकणीत पावले. गोंयच्या साईनाथ गांवकार आनी लक्ष्मण नायकान हें पद कोंकणीन गायलां.
16,000 लिटर उदक फुकट दिवपाची घोषणा अजूनही घोषणाच आशिल्ल्याचे दिसून येता. प्रत्यक्षात फुकट मात उदक कोणाकूच मेळना. उदकाची हिस्पा भायर बिलां आयिल्ल्या गोंयभर बोवाळ पडला. हेच बील दरवाडी आड सोमारदीस टोनी नगर सावर्डेच्या लोकांनी भौशीक बांदकाम खात्याचेर मोर्चा हाडलो. वाडून आयिल्ली उदका बिलां उणी करपा खातीर ह्या लोकांनी सुमार 50 अर्ज केल्ले, पूण तांच्या अर्जाची कोणेच दखल घेवना. निमाणे कडेन तांचे पाशयेच पेड्ड्यार जाले आनी ह्या लोकांनी भौशीक बांदकाम खात्याचेर मोर्चा व्हेलो. डिसेंबर सावन मार्च मेरेनची बिलां लोकांक मेळ्ळ्यात. कोणाक 5, कोणाक 7 आनी कोणाक 20,000 मेरेन बिलां आयिल्ल्यान लोक चाळावल्यात. 24 आनी 25 तारखेक अशी आमी जवळ जवळ 50 ते 55 एप्लिकेशन दिल्ली. वॉटर उदका बिलां जी वाडोवन येयल्ली ते मातशें आमकां ते रेक्टिफाय करून दिवची म्हणून. म्हणजे अजून तेजेर कांयच एक्शन घेतलेलें ना. आनी परत 6 तारखेची लास्ट डेट आसा. 4 तारीख जाली तरी कोणूच कांयच रिप्लाय दिलो ना, तेजें कांयच हें करूं ना. ते 6 तारखे आमी खंयच्यान भरपाचें, तेका लागून आमी हें घेवन येयल्या. सरकारान सांगलेलें 16,000 लिटर फ्री आसा म्हणून. तेजी वयर जी टॅरीफ लायल्या ती आमकां मान्य ना. ती तेका लागून लोकांची बिलां परत वाडोवन येयल्या. युनीट वाडल्या. युनीट कशें वाडल्या म्हणजे तेच समजना. तो एक सस्पिशियस हें आहा. युनीट कशें वाडल्या म्हणजे म्हाजे म्हयन्यांत 30 युनीट जाले ते 70 येयल्या, म्हणजे ऑलमोस्ट डबल जाल्या. ते कशें जावंक शकता, हेजी मातशी इन्क्वायरी करची. बिलां लागून आयला. कित्याक म्हटल्यार बील न्ही खूब वाडोवन दिला. आमगे गरीब स्थिती आसा, सगळे लोक गरीब स्थिती आसा. लोक घरात आसा, दादले बायलां घरात आसा आनी बील आमी कशी भरतली. थोडे एक म्हटल्यार हरकत ना 1,000. रुमा सुद्दां 4-5 हजार आयला, 14,000 आयला. एक त्या रुमाच्या 4-4 कशी भरतली. दनपारच्या ह्या मुखेल खबरांमध्ये घेऊया एक ल्हानसो ब्रेक. ब्रेका उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो. खंय वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ब्रेका उपरांत येवकार आतां वळयात फुडल्या खबरांकडे. सैमाच्या स्थितीचो नियाळ, ते विशीं योग्य धोरणाची रचना आनी सैमाचो इबाड थांबोवपा खातीर केल्ल्या उपाय येवजणाची म्हायती दिवपाक गोंय अपयशी थारला. सैमाच्या स्थितीचो वर्सुकी अहवाल, भौशीक सुनावण्याची म्हायती आनी कोयर वेवस्थापनाची म्हायती भोवतेक राज्यांनी तांच्या वेबसायटीचेर अपलोड केल्ली ना. सेंटर ऑफ सायन्स अँड एनवायरमेंटाचे वतीन जाहीर केल्ल्या अहवालांतल्यान ही गजाल उक्ताडार आयल्या. दोन दिसान चड दुयेंती मेळ्ळे आसले तरी आयतारा कोरोनाचो एकूय दुयेंती मेळूंक ना. हाका लागून सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो देंवून 39चेर पावला. आयतारा 9 दुयेंती बरे जाले. एप्रिलाच्या 2 दिसांत 26 दुयेंती मेळ्ळे. आतां मेरेन कोरोनाचे 2,45,321 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंतले 2,41,450 दुयेंती बरे जाल्यात. दुयेंतींक मरण येवपाचे सत्र बंद जाल्ल्यान बळींचो आंकडो 3,832 सीमीत आसा. आयतारा 342 चाचण्यो जाल्यो. फाटल्या 2 दीस कोरोना आंकड्यांचो आंकडो चड आशिल्लो. आतां मेरेन कोरोनाच्यो 19,16,589 चाचण्यो जाल्यात.
हे सरकारूच तडजोडींतल्यान जाल्ले आसा, देखून खाती वाटपाक तडजोड जाल्या इतलें मात खरें. आम आदमी पार्टीन खाती वाटपा वयल्यान सरकाराचेर फोग काडलो. तशेंच शिक्षण खातें योग्य मंत्र्यांकडे दिवपाची मागणी ह्या वेळार आम आदमी पक्षान केली. पणजेन घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत आपाचो फुडारी राजदीप आनी वाल्मिकी नायक हजर आशिल्ले. वाटप जाल्या सो इतलो वेळ इतलो विलंब ह्या सरकारान कित्याक केलो. सो हो आमकां हुस्को आशिल्लो, आमकां भिरांत जाल्ली की आजूय वाटप जायनाका कितें म्हणून. काल देवाच्या कृपेन आनी लोकांच्या बऱ्या खातीर म्हणटा तशी काल खाती वाटप जाली. आतां ही सगळी खाती वाटली, पूण म्हत्वाचे जे खातें आसा एज्युकेशन किंवा पावर समाज कल्याण ही 3 खाती अजून मेरेन वाटली ना. तशी 17 खाती वाटपाची उरल्या, पूण ही म्हत्वाची आनी म्हत्वाचें ते एज्युकेशन. आमकां असो डावट आसा की ही जी खाती वाटपाचो उशीर जाला, खूब लोकांक दुबाव आशिल्लो कित्याक लागून काय म्हणून. आमकां दिसता की हें ऑप्शन जावपाचें उरलेलें, कारण हें सरकारूच अशें आहा कॉम्प्रोमायजाचें सरकार. हे खंयच्या खात्यांतल्यान कितल्या पयशे म्हाका कितें येतले हेची गणितां मांडप चालू आशिल्ली आनी ती बसनाशिल्ली. म्हणून म्हाका दिसता हो इतलो उशीर लागलो हांकां खाती वाटपा खातीर. आनी आमचें एज्युकेशन हें खातें कित्याक आसा की एक काळ असो आशिल्लो की जेन्ना बीजेपी सत्तेर आशिल्ली तेन्ना एज्युकेशन अशा एका मिनिस्टराच्या हातीन दिल्ली जाका जवळ जवळ शिक्षणाचो संबंधूच नाशिल्लो. आमी इतलेंच मागता, आमची माफक अपेक्षा, आमच्या सामान्य मनशाची अपेक्षा की एज्युकेशन हे खातें बेगिनात बेगीन दिवचें. कारण एज्युकेशनाच्या बाबतींत गोंयांत खूब काम करपाचें आसा. आमची शाळा धरून कॉलेजी धरून खुबसो वावर उरला. हे अशा मंत्र्याच्या हातीन दिवचें जाका शिक्षणाचो गंध आसा, जाका शिक्षण म्हणजे कितें तें खबर आसा, जो शिक्षीत मंत्री आसा अशा मंत्र्याक ते दिवची ही आमच्या गोंयकारांची अपेक्षा आसा. अणभवी मंत्र्यांकूच खाती दिल्यात. 0% भ्रष्टाचार, केंद्र सरकाराच्यो येवजणी चालीक लावप, तशेंच गोंयकारांक एक बरें प्रशासन दिवपा खातीर म्हजें सरकार वावुरतलें अशें डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणटा. पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकराक मंत्रीपद दितले काय ना तें अजून थारूंक ना. जाल्यार उरिल्लीं 3 मंत्रीपदां फुडल्या सप्तकाच्या निमणे मेरेन दितलो अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलां. चलोवपाक सरकारात अणभवी मनीस जाय, ते खातीर अणभवाच्या पात्रतायेचेरूच मंत्र्यांक खातें दिलां अशें डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. हांव आजुनूय पोर्टफोलियो जेका दिला तेका कोणाकूच मेळूंक ना पर्सनली, त्या खातीर तांचो रिस्पॉन्स म्हाका असो मेळ्ळा उपरांतूच कळटलो. बट एनी हाव म्हणजे पोर्टफोलियो जे सगळे दिल्या, सगळे एक्सपिरियन्स मिनिस्टर्स आसा, आपापल्या पोर्टफोलियोचे डिपार्टमेंट्स दिल्या, तितून खूब बऱ्या पद्दतीन काम करतले, खूब बऱ्या पद्दतीची डिलिव्हरी लोकां खातीर दितले. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो स्किम्स हांगासर बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट करतले. आमी जेका म्हणटा की झिरो करप्शन्स आणि गुड गव्हर्नन्स हाच्या बेसिसचेर लोकांची सगळी कामां खूब दीस जाली पेंडींग आसा ती बी फास्ट ट्रॅक आनी बऱ्यांतले बरी बेगिनांतले बेगीन जातले. आमी सगळ्या मिनिस्ट्रीनी अशे रिफॉर्म्स फॉर द ईज ऑफ डुईंग द बिजनस हाज्या खातीर बऱ्यांतले बरे रिफॉर्म्स जे आसा पयलीं हे हाडपाचे आसा. अजून ते सगळे रिफॉर्म्स सगळे आमच्या कॅबिनेटाच्या मार्फत लोकां पर्यंत पावतले. पेडण्याच्या कार्यकर्त्यांनी आयज म्हजी भेट घेवन प्रवीण आर्लेकराक मंत्रीपद दिवपाची मागणी केल्या. आपणे तांचे म्हणणे आयकून घेतले. ताका मंत्रीपद दिवप काय ना दिवप ते फुडें थारतले. मंत्रीपद दिले ना जाल्यार ताका महामंडळ दिवपाचो पर्यायूय सरकाराकडे आसा अशें प्रमोदान म्हणला. पेडण्याचे कार्यकर्ते म्हाका मेळून गेलो, ताका डिमांड आसलो की पेडण्यान ताका मंत्रीपद जाय म्हणून. पेडण्यान आमचो प्रवीण आर्लेकर बाब निवडून आयला, ओके, ताका मंत्रीपद दिवपाचें अशी ताची डिमांड आशिल्ली. ठीक आसा, हांवें आयकलां. ताका मंत्रीपद दिवपाचें ना दिवपाचें केन्ना तरी ठरतलें. मंत्रीपद दिवपाचें की ना दिवपाचें? हय, जाल्यार मंत्रीपद दिवपाचें ठरोवंक शकता. तशें कितें जाता ना जाल्यार ना दिवंक शकता. हय, आयजर ताका बरें कॉर्पोरेशनूय मेळूंक शकता, तशें कांय ना. तांकां सांगलां हांवें की आमकां पेडण्यातल्या जनतेची चिंता आसा, आमकां पेडण्या तालुक्याची चिंता आसा. ओके, फक्त मंत्रीपदाचेरूच डेव्हलपमेंट जाता असो ना, डेव्हलपमेंट हो ओवरऑल डेव्हलपमेंट पुराय स्टेटीत जाता. बट डेफिनेटली आमचे कार्यकर्ते सगळे सॅटिस्फायड आसात, ते सगळे म्हजे आयकून घेतले आसा. इतले मजगती उरिल्ले 3 मंत्रीपदाचे वाटप ह्या सप्तकातल्या निमणे मेरेन जातले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. 3 मिनिस्ट्री ज्यो दिवपाच्यो उरल्या त्यो फुडल्या विकाच्या एंडिंग पर्यंत केन्ना तरी तिनूय मिनिस्ट्री ज्यो आसा फुडल्या विकाच्या एंडिंगा पर्यंत केन्ना तरी दिले वयतले. तांकां रोखडेच पोर्टफोलियो जे आहा हे सगळे दिले वयतले. उरिल्ल्या 3 मंत्रीपदां मदीं मोगोक सुवात मेळपाची चर्चा सध्या राजकीय मळार आसा. ते खातीर फुडल्या सप्तकात कोणाच्या नशिबान मंत्रीपद आनी कोणाच्या पदरान महामंडळ हाची दुगदुगी भाजपाच्या फुडाऱ्या सयत तांच्या कार्यकर्त्यां मदीं आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
गोयच्या तरणाट्यांक नोकरी मेळची म्हणून खासगी क्षेत्रांतल्यान रोजगार तयार करतलो. फक्त सरकारी शिर्वीस मेळची हे परस खासगी क्षेत्रांतल्यान सुद्धा तरणाट्यांनी नोकऱ्यो मेळोवपा खातीर फुडाकार घेवपाक जाय अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. म्हजें सरकार गोयच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर वावुरता. ते खातीर विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्याचे मतदारसंघात लेगीत आपणे ह्यान पयलीं उदरगतीची कामां केल्यात अशें मुख्यमंत्र्यान म्हटलां. ओके म्हणजे खंयचेच काम मंत्री आसतना म्हाज्या तूं पुराय टेन्युअरात डेव्हलपमेंटाची कामां पयलीं तुवें सगळ्या आमदाराच्या मतदारसंघात विरोधी सुद्दां इक्वल रित्या डेव्हलपमेंटाची कामां जाली. उरता उरल्या फक्त लोकांच्यो नोकऱ्यो. लोकांक गव्हर्मेंट नोकरी म्हणजेच नोकरी दिसपाक लागल्या. ह्या म्हज्या टेन्युअरात तुका बरेचशे रिफॉर्म्स जे आसा पयलीं त्या बाबतींतूय दिसतले. लोक प्रायवेट नोकरे कडेन वयतले. तितक्याच मोठ्या प्रमाणात प्रायवेट नोकऱ्यो ज्यो आसा ह्यो खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयांत येतल्यो. त्या खातीर ताका नोकरी करपाची इच्छा आसा तो कोणूच बेकार उरचो ना. हांवें ठाम रित्या सांगता. आनी ज्या पद्दतीन श्रीलंका आतां मेरेनच्या सगळ्यांत खर आर्थीक संकश्टाक तोंड दिता. श्रीलंकेवयले हे संकश्ट दिसान दीस वाडत चल्लां. ह्याच फाटभुंयेर श्रीलंका सरकारांतल्या सगळ्याच मंत्र्यांनी आपल्या पदाचो राजिनामो दिला. सगळे मंत्री मंडळान राजिनामो दिलो आसलो तरी महिंदा राजपक्षे मात प्रधानमंत्री पदार कायम आसा. आयिल्ल्या अर्थीक संकश्टाचे फाटभुंयेर प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षेन राष्ट्रपतींची भेट घेतली. हे भेटीक लागून प्रधानमंत्री राजिनामो दिवपाविशीं चर्चा चालू आसा. मजगती हे बसकेचे फाटभुंयेर महत्वाचे निर्णय घेवपाची शक्यताय आसा. राष्ट्रपती आनी प्रधानमंत्री सोडल्यार मंत्रिमंडळान राजिनामो दिल्ल्याची गजाल खरी आशिल्ल्याचे श्रीलंकेचे शिक्षण मंत्री दिनेश गुणवर्धनेन सांगले. 36 वरांचे संचारबंदीक पाळो दिवंक नाशिल्ल्यान तशेंच सरकारा आड बसको घेतिल्ल्यान पश्चिम प्रांतांतल्या 600 परस चड नागरिकांक अटक केल्या. सध्याचे अर्थीक संकश्ट आनी जिणे गरजेच्या वस्तूंच्या उणवाक लागून लोक रस्त्यार देविल्ल्याचे दिश्टी पडटा. मजगती हो विरोध मोडून काडपा खातीर श्रीलंकेन आणीबाणी जाहीर करून संचारबंदी लागू केल्ली. तशेंच व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी इंस्टाग्रामाचेरूय बंदी घातिल्ली. पूण आयतार दीस ही बंदी फाटी घेतली. सगळ्यो सेवा पुरायपणान तशेंच कांय प्रमाणात बंद केल्यात. एकीकडेन लायटीची पुरवण बंद आसतनाच जेवण, जिणे गरजेच्यो वस्तू, पेट्रोल, डिझेल, वखदां आनी हेर वस्तूंच्या तुटवड्याक लागून त्रासान पडिल्ल्या नागरिकांक थाकाय दिवपाक श्रीलंका सरकार पुरायेन अपयशी थारला. सरकाराच्या अपयशाचो निशेध करपा खातीर कोलंबोत एकठांय येवपाचो निर्णय लोकांनी घेतला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मंत्रीपदाची सोपूत घेतल्या उपरांत खंयच्या मंत्र्याक खंयचे खातें मेळटले काय ही चर्चा राजकीय मळार रंगपाक लागिल्ली. मात आतां ह्या चर्चेक पूर्णविराम लागलो. आयतारा मंत्र्याक दिल्ल्या खात्यांची वळेरी गोंय सरकारान जाहीर केली. जाहीर केल्ल्या वळेरी प्रमाण प्रमोद सावंत हांचे कडेन गृह, वित्त, कर्मचारी विभाग, दक्षता आनी राजभास खाते. जाल्यार विश्वजीत राणे कडेन भलायकी, नागरी उदरगत, नगर नियोजन, बायल आनी भुरगीं खाते तशेंच रान खाते. माविन गुदिनो हांचे कडेन येरादारी, उद्देग, पंचायत आनी शिश्टाचार खाते. रवी नायका कडेन शेतकी, हस्तकला, नागरी पुरवण खाते. निलेश काब्राला कडेन विधिमंडळ कामकाज खाते, पर्यावरण, कायदो आनी भौशीक बांदकाम खाते. सुभाष शिरोडकर हांचे कडेन जलस्त्रोत, सहकार तशेंच प्रोवोदोरिया खाते. गोविंद गावडे कडेन खेळ, कला आनी संस्कृती, गांवगीर वाठार उदरगत प्राधिकरण. जाल्यार रोहन खंवटे हांचे कडेन पर्यटन, म्हायती तंत्रगिन्यान तशेंच छापणावळ खाते. जाल्यार बाबूश मोन्सेराता कडेन महसूल, कामगार, कोयर वेवस्थापन खाते. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. CMM एरिना मेगा स्टोर आणि गोमंतकाच्या जोडपावलांत गोड पदार्थ तयार करपाची सर्त आयोजीत केल्ली.
ही सर्त मेरशे जाली. ह्या सर्तीत एकूण 49 बायलांनी वांटो घेतिल्लो. हातूंत आशा सुतारियान पयले इनाम जोडले जाल्यार बिंद्रा तेलीन दुसरें इनाम जोडले. अर्चना पांड्याक तिसरें इनाम फावो जालें. ह्या सर्तीचें परीक्षण रोहन परीस, अस्मिता सलत्री आनी सारिका शिरोडकार हांणी केलें. ह्या वेळार CMM एरिना सरवेवस्थापक हरीक कौल हाजीर आशिल्ले. I'm happy to see the kind of participation which is there on Sunday, and I see that this is our kind of, we encourage the people, the talent or the people. We are encouraging the talent among the people. अशें कॉम्पिटिशन करतकीर हे अशें हेल्प जाता की जांकां रांदपाक येना ती शिकतात आनी तातूंत इंट्रस्ट घेतात. एंड एज आय अर्लियर की जर बायल सुगरण आसली, पाककला तज्ञ आसली जाल्यार ती खऱ्या अर्थान सगळे करकऱ्याचें आरोग्य बरें दवरपाक शकता. So I believe this is the fifth competition that they've had in the 5th year of the competition, and I've seen that there's a lot of innovation done over here. My main criterion was true to its roots. Whatever desserts were being, I was looking at creativity. I was looking, of course, the taste is going to be there, but I was looking at what is going, so that was my criterion, and I'm very, very enlightened and happy to see that CMM is taking such a positive initiation and such a positive step towards having the homemakers come out in the open. ह्यो आसल्यो दनपारच्यो मुखेल खबऱ्यो. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.